Good morning, sisters and brothers. We are very sorry this morning we had a technical difficulty, and for this reason, all of us have felt inconvenienced. You have taken a lot of trouble to wake up early morning and be ready for the Ignatian kind of prayer, and you were not able to participate in it. We were also waiting eagerly to get things done up, but they were not able to happen the way we wanted it. Even now, we have just got onto it, so kindly excuse us, please understand, and we will try. We cannot help it. We try our best. But whatever it is, let us remain in the attitude of Jesus, always having concern, understanding, and He will take us even further as we wait patiently. Thank you. Jesu, आर्गानी दिनवास मोहिमानी वाकाणनी तुका ह्या वेळार आमचें सगलें जिवीत जेजू तुका आमी भेटयता तुका आमी तें समर्पिता आमची कूड मन आनी आत्मो आतां हे तिनूय बरोबर सांगती आमी तुका नमस्कार करता सगलें आमचें तुजें स्वाधीन केल्या उपरांत जेजू आतां आमचे दोळे तुजेरूच लावन हो वेळ सादता आयज आमकां पासियेंस दवरूंक पडलें कित्याक सकाळ सावन आमकां जें काम तुजें फुडें व्हरूंक जाय आडखळ आयली टॅक्निकल डिफिकल्टीज आयल्यो पूण सगळो गोत हांवें तरी सगल्या आमच्या भाव भयणांक तुज्या काळजांत एकवटून दवरली आमच्यान हें घडलां म्हणून आबोलाद जाता खरी पूण तें सगलें तुजें स्वाधीन करून तांकां सगल्या जाणांक तीच शांती दी म्हणून तुजे कडेन हांवें विनंती केली आनी खरेपणी खूब तोकस घेतल्या उपरांत
आनी तो एक तुकोस शांतीन घेतल्या उपरांत शेकी आमकां सुटावो मेवळ्ळो आनी मेळ्ळ्या उपरांत सगळें आमी स्पश्ट केलें आनी सगळें शांतीनूच. आनी आतां आमकां बुजवणींत भाग घेवंक ही संदी मेळ्ळी. आयज खूब प्रोग्राम आसात, खूब मिसां आसात. दास्ती आमी सगळ्यो तुजे स्वाधीन करून तुवेंच ते आतां आमकां सगळें स्पश्ट करून दिलेलें आसाय. तुका आमी आर्गां मोहिमा दिता जेजू, कित्याक आमचो स्वभाव तुवें अदीक आनी अदीक तुज्या स्वभावांत ओडून घेतलाय. आमकां कुरपेन भरून सगळ्यांक तुवें ही संदी आमकां दिल्याय. आमचें जिवीत, आमची चिंतना, आमची भावना तुजे सोबें दवरून शांतींत आमचो वावर करूंक. सांतीन आसान तेंच आमकां कळयलां. सगळें आमच्यान करूंक जाता तितलें आमी बरे भाशेन करया. फळ तें देवाच्या हातांत आसा. तें आमी देवाचेर सोंपोवया. आमच्यान कितें करूंक जाता तें देवाच्या एकवटान आमी बरे भाशेन करीत रावया. बाकीचें देवाच्या हातांत सोंपोवया. जेजू, हो अणभव तुवें आयज आमकां दिलोय, ताका लागून आमी तुका आर्गां मोहिमा वाखाणणी दिता. तुवें आमकां शांतीन भरली, उचांबळाय आसलेली, पूण ती प्रत्येक सुस्कारांत तुजे सुरशी धरून तुवें आमकां ती शांती तुजी दिली. आनी ह्या घडणे वरवीं आमकां सगल्या जाणांक दर दिसा सकाळीं 5 आमी तुजे बरोबर वेळ सादता तो अदीक खोलायेन सारूंक हे संदीन तुवें आमकां फावो केलें. आनी आतां आमचे दोळे तुजेरूच लावन हो वेळ सादतना सगळी आमची चिंतना, भावना, चाल सुस्कारांतल्यान प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान तें सगळें भायर काडून तूं ताचेर आशिर्वाद घालताय म्हणून आमकां खात्री आसा. आनी तूं बरें पळय तें अदीक करून दिताय आनी वायट आहा तें काडून तुजें बरेंपण आमचे सोबें भरून काडटाय. हो अणभव आमी दर दिसा घेता, तो आतांय आमी घेवंक लागल्या. प्रत्येक सुस्कारान तुजें बरेंपण आमचे सोबें भरोन येता जेजू. आनी ह्या तुज्या बरेपणांत आमी तुका वाखाणटा, दिनवासता. जेजू, स्वर्ग राज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. जेजू, तुजी उतरां आनी तुज्यो कोरण्यो हुंयसान उपजवताल्यो आनी तुवें आमकां सांगलाय तें सगळें बापाक कुडून. जें तूं बापाचें पळयतालोय आनी आयकतालोय तेंच तूं कोत्तालोय आनी हे परी बापाक मोहिमा हाडटालोय. तेच भाशेन आयच्या दिसा हो सकाळचो प्रसंग आमच्या जिवितांत घडल्या उपरांत आमी तेच भाशेन
जें सारकें जावंक ना, जावंक जाय आसलें आबोलाद जावपाचें, पूण तुजें स्वाधीन करून तुवें आमकां तेच भाशेन सर्गीच्या राजाचे जे गूट तुवें आमकां कळीत केल्ले त्या प्रमाणे तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां धीर आदार दिलो आनी आमचो हो पिडा रोग आमी जी आबोलाद जाता मनाच्या भावनाच्या पावंड्यार थिंचोच तुवें आमकां शांती हाडली आनी सर्गीच्या राजाचे मूल्य आमी अणभवले, शांती, समजणी, बोगसणें आनी फुडें तुजे बरोबर आमची पावलां मारूंक तुज्या एकवटांत आर्गां दिन वास मोहिमा तुका जेसू. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो, दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवतल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणके तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेसू, तुज्या एकवटांत आमी ही स्तोत्रांतलीं उतरां उच्चारलेलीं आसा, तुका भेटयलेलीं आसा. आनी तुवें तें सगळें स्विकारलें. आमी आतां आमच्या भाव भयणां पासत मागता, जीं आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, तांकां तुजी कृपा, तांकां बरी सावध भलायकी, तांचें जिवीत बापाचे येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे घडोवन हाड आनी तांकां स्फूर्ती दी, उर्बा दी आनी तांचें जिवीत परिपूर्ण करून तांकां खुशाल दवर. मागता सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जांकां तुवें आपोवणें दिलाय, काजाराच्या बेसान आपलें जिवीत सारूंक तुजे बरोबर तुका पयलो वयलो स्थान दिवन. त्याच प्रमाणे जांकां तुवें मोटवाशी पाद्रीपणाच्या आपोवण्यांक आपयल्याय, तांकांय तुज्या एकवटान दवरून तांचेंय जिवीत सुफळ कर आनी तीं फकत तुजेच मोहिमे पासत वावुरतलीं.
जी कोण काजत जायना ना म्हणून मोटवाशी ना पूण तांकां तुवें ह्या आपोवणी दिलाय संवसारांत रावन तुजें सोबें तांचें जिवीत मांडून हाडूंक तो तांकांय तुजें दादूसपण फावो कर जेजू. आमी भुरग्यां पासत मागता ल्हान भुरगीं संवसारांत येताच तांकां दुयेंसां आसात मेजर ऑपरेशन तांचेर करचें पडटा दोतोरांक नर्सींक पांय मांयक सगळ्या जाणांक तूं बाळगून दवर आनी बरें पळय तांचे पासत कर. मागता तो नेटे पासत. आयज काल ताका खूब आव्हानां आसात. मोबायलाक लागून खूब ताका संद्यो आसात. तांची मनां उजवाडाय तांकां तुजो पवित्र आत्मो दी आनी तांची दिशा जी बापाची येवजणे प्रमाणे आसूंक जाय आनी घडोवन येवंक जाय तुजें सगळें तें तांकां फावो कर. जी कोण अभ्यास करून आतां कामाक इंटरव्यूज दिता तांकां गोठायन तो इंटरव्यू बरे भाशेन दिवच्याक आनी दिल्या उपरांत तांकां काम मेळ्ळें म्हणटच काम मेळोंक ना तांकां तूंच बाळगून दवर पूण जांकां मेळ्ळेलें आसा ताणीन सगळेंच आपलें बरेंपण तातूंत घालून उत्तम ती तातूंत उतरूंक तूं तांकां मदत कर. ह्या प्रमाणे ती स्पेशलिस्ट जातलीं तांच्या कामांत आनी फुडाराक कोणूय तांकां घेतलो काम सुटलें जाल्यार वो काम गेलें जाल्यार. पूण जांकां काम मेळोंक ना आनी निराशी जाल्लीं आसा तांकां तूं बाळगून दवर आनी तांची शक्ती पोत्तून वाडय आनी नवी दिशा तांकां दी. एक दार बंद जालेल्या खूब जनेलां उकडटात म्हणून आमी आयकलां. ते भाशेन निराशी जायना जावन पूण आशा दवरच्याक बोरवाश्यान फुडलीं पावलां मारच्याक तांकां मदत कर. जीं भाव भयणां आजून तांकां पार्टनर मेळोंक ना तीं काजार जावंक सोदतात तांकां पार्टनर फावो कर. जांकां भुरगीं जावंक ना तांकां भुरगीं फावो कर. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात आनी खूब दुयेंत आसात कोविडाक लागून कांकराक लागून वो हेरां दुयेंसांक लागून तांकां तूं इलाज दी. तांकां पेकोवणी हाड बरी करून तांकां घरा येवच्याक भलायकी फावो कर आनी घरा आयल्या उपरांत हांतुरणार पडोन आसतना पूण बरी जावन तांचो वावर सदांचो करपाक तांकां गोठाय दी. मागता सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत जाणीन आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा तांकां जें मागता तें बरेंपण तुजे येवजणे प्रमाणे फावो जावं. आनी जीं कोण हांगसर वावुरतात तितल्याय पासत हांगसर आनी हेरां दुसरे जाग्यार थान बरयतात संशोधन करतात रिसर्च करतात आनी बाजिलिकेचे बरेपणा पासत वावुरतात तितल्यांकूय सगळ्या जाणांक बरेपण फावो कर.
close to you, because Sunday automatically brings feeling of relaxation and time with you, Lord. So this morning we are feeling good, even though all things technically did not work out well, but your grace, your spirit led us to remain cool and calm and respond to the situation. Thank you, Jesus, for these graces that you gave us and the fruits of being with you and you being with us, which is there always. Lord, we thank you for all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays today. Bless them, Lord. Protect them and guide them. So also we pray for all people whom you have called to follow you closely as married couples or as religious or as priests or as singlers who are dedicated to you. Lord, we pray for all of them. May they remain centered on you and allow your Spirit to lead them in their thoughts, words, and deeds so that they become your living presence. Examples in the family for their children and for the people they serve, yes, all religious and priests, and for the lay people who are committed to you, those single. Bless them, protect them too, Lord. We pray for all children who are sick or are deformed mentally or other way challenged. Lord, it is not easy for them and for those who accompany them. But give them the grace, Lord. And we believe that you will give them all the necessary strength to accompany them. We also pray for doctors, nurses who are doing their best to bring about healing, physical, mental, or emotional. Lord, we pray for those who are imprisoned. Touch them, Lord, and may their thought pattern change to becoming what they should be according to the Father's plan for them in you. We pray for those who are sick and in hospitals or at home. Some of them are so bad that they are in the intensive care. Others are languishing for months in the hospital beds. Others are at home and bedridden. For such, we ask you, Lord, to touch them and heal them. We also pray for all those who come for the evening prayer requests, for healing, for blessing. You have done so wonderfully well with them, Lord. We thank you for touching them, healing them, blessing them, and granting them their requests, but protect them, Lord. May they remain always centered on you. For those who have requested us to pray, we pray for them, Lord. Bless them. And those who are helping us in various ways, making this place come alive, because St. Francis Xavier has been gifted to us. Through his intercession, so many are benefiting, those who know and have faith, and those who come to faith because of the experience they get when they come to this hallowed place. Bless us all, Lord. Arga dinwas moima Jesu tuka, wa वेळ आमी तुजे बरोबर सारलो आनी तुवें आमकां एक दर्शन तुजें दिलें. आमी काळजान थावन तुका एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणटाव. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातखां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Sastagi naman kota, suruna teoriti, sevaton novotonta,
potat kutamuखात tirwado amcho bawan soy morte bishoy binan Bapak amca joy tibon putat daja murgodun kalsantona Woluya wakanoya Soya tanche mongo Mogacha pumitatna Sanskar ko pagdipona Manduya sashna sashna Tuentangkan surgin sa uno nilol Sonia sada tonato Manduya Deva eka ojapacha sanskara Tuenamka tuja poshta morna चौगलास करून डोळला तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुणाची भक्ती करून आणि यावर मी थांबवण्यासह क्रिसोमोनचं फळ आमका बघून पावतो तुझोची एका राजवट चलवता सासनाच्या सासना Jesu di makakalis tuja kalza sarke Mogala Jesu di makakalis tuja kalza sarke